बाबुराव पुरवायच्या भुरग्यानो सगळ्या तुमकां देव दीस दिवं. पवित्र आत्म्याक आमचे मोदी येवकार दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. प्रितीच्या भावा भयणीनो आनी ओपुरबायेच्या भुरग्यानो, आयज आमी दोतोनीच्या 9व्या वर्साची उक्तावणी करता. ह्या वर्साचो आमचो गोडीक विशय म्हजे सोवे रेगून रावात. आयच्या सेवा दरम्यान आमी नियाळतल्या. देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत आपली बरी खबर पोरगुटूंक धाडलो. जेजून आमकां वेंचून काडल्यांत होच ताचो वावर फुडें व्हरूंक, ताचो संदेश सगळ्या संवसाराक दिवंक. जेजू सोवे रेगून रावन आमी दर एकल्यान आमचे बऱ्या जिविता वरवीं बापाची बरी खबर आमचे कुटुंबांत, वाड्यांत, गांवांत आनी आख्या संवसाराक पोरगुटूंक जावन आसा आमचे आपोवणे. तर आमी सगळ्यांनी जेजूचे फांटे कशे जेजू दाखवेलींत रेगून रावन सुभाम फळां दिवंक वारूंक आमकां सगळ्याक बापाचो आदार मागुया. बाबुराव पुरवायच्या भुरग्यानो, आज दोतोनीच्या उक्तावणीचे मीस आमी करता तेन्ना आतां तोकट्याची समजोणी आमकां दितल्यात. म्हणटकच बसून ही समजोणी आयकुया. सगळीं बसुया. दाखवेल. जेजू सोवे रिगून रावल्या शिवा फॉल दिवंक जायना म्हूण दाखवेलेचे रुपक न्हयता. कुरीस जेजूचो कुरीस जावन आसा आमकां भावार्थाची पदवेरार गुणां. जेजून खुशी मनान कुरीस वेंगयलो, सगळ्या कश्टांक फुडो केलो आनी ताच्यार आपल्या जिवीचे समर्पण करून आमकां सोडवून फावो केली. पवित्र पुस्तक कुर्सा मुलांट असलोल्या पवित्र पुस्तकांतल्या दाखवेल वयर सरता आनी फळां दिता. देवाच्या उतराचे आमी भावार्थाचे पाला मुला कोल रिगूंक आमकां स्फूर्ती दिता. मनशाची रुपोका. मनशाची रुपोका सगळ्या ख्रिस्ती पाटलावदारांचे भावार्थाचे चालू आकारणेचे म्हत्व गुणायता. धाको आनी परम संस्कार. डाकाचे फळा बरोबर परम संस्काराचो कोणा मिसा भेटेंतल्यान आमी समरमता. त्या भावार्थाची आनी तातूंत आमकां फावो जाता ते सोरोनांत असले फळाचो आमकां अडगास करता. हीच कल्पना मनांत घेवन जेजू सोवे रिगून रावन ह्या गौलीक विशयांतल्यान आमच्या वेवराक नेट घेवया. सगळीं बिरावया. ही पवित्र मिसाची बेद वाकमान तसली जावचे खातीर ह्या वेळार देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें आमी आतां मागुया.
आवय बापूय मोगाला जेजू आमी आवय बापूय कशी तुजो मोग आनी बरी खबर मिसाचे बेटेंतल्या पवित्र पुस्तक वाचून घरान तेस करून आमच्या भुरग्यांक दिवन तांकां आत्मिकतायेन वाडूंक जाताली पूण ल्हानूच तावन तांकां संवसारी वस्तू दिवन मागण्या वरवीं तुका एकवटून रावंक आनी तांकां शिकूंक ना हे पोरी आमची भुरगीं तुजे सोबे रिगून रावंक ना आमकां बोगोस सोम्या काकलुतकोर सोमिया काकुतकोर भुरगीं मोगाला जेजू आमची आवय बापूय आमची पयली शिक्षकां तेर्साच्या मागण्यांतल्यान तुजो आनी आंकवार मारयेचो मोग करूंक आमकां ती शिकयतात आनी ह्या वरवीं आमी तुकाच वळखूंक पावोंक हो ताचो हुस्को पूण आमी हे संवसारी वस्तूंक मोल दिलां आनी फांत्या परी तुजे सवेम रिगून रावंक नात आमकां बोगोस क्रिस्ता काकुतकोर क्रिस्ता काकुतकोर देव संदेशकार मोगाला जेजू दोतोनीच्या भुरग्यांक भावार्थान वाडोवंक आमी खोलायेन तुजी ओळख दिवंक जावं आसा आमचें कार्य हें कार्य पाळटना ओदिनीक खालार जायते उपाय आमकां मेळटात तांचो वापर करूंक आमचे पाठ ओदीक रुचीक करूंक जाताले तशेंच तुज्यान रिगून रावूंक आमचे जिविताचे देखी वरवीं समाजान बरी फळां दिवंक आमी चुकल्या आमकां बोगोस सोम्या काकुतकोर सोमिया काकुतकोर सोर प्रवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक Sombra, e canzoni
प्रार्थुया. आयज आमची मोदली साय ती बाळ वाडदीस लग्नाचे वार्षिक गरज पडटात. हेची काली पवित्र सभेंची येतेल्या ल्हान सकयल्या बाळांक भुरग्यांक तरणाट्यांक पिडेस्तांक शापाय शमायक वावरा खातीर भायर हात परदेसान घालपाक येवपाक हात तांचे खातीर मागुया. ह्या गांवांत जाय ती आपोणी पाद्रीपणाक माद्रीपणाक मोडपाय जिविताक आपोणी फावो जावंक मागुया. आयज दोतोनीचे उक्तावणीचे मीस आमी करता ते सगल्या कॅतेकिस्तांचेर देवाचो आशिर्वाद तांच्या शिकपाचेर वावराचेर मागुया. ह्या फिरगोच्या संस्थांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. ह्या सगळ्या दोतोनीच्या भुरग्यांचेर दोनी आमचो आशिर्वाद घाल. दर आयतारा ती बाबार्थान वाडोवंक उदीक ह्या भुरग्यांचें जिवीत बाबार्थाचें कर, मोगाचें कर. ह्या भुरग्यांची तां शिकपाचेर तांच्या फुडाराचेर आशिर्वाद घाल. ह्या गांवांत जायते गोरबे आहात, भुरगे बाळ नासतना आहात, ज्या कडेन बरी वेब्दीक आहा, ज्या घरांत रीण आहा, काजतन प्रश्न आसा वा थंय येस ना. गेल्या सकाळ जाल्यार त्या सकाळ जावचें आहात बाबा. ह्या गांवचे एक एक गोरबेचेर आशिर्वाद मागता. ह्या वर्सा फावो तो पावस पडून शेतां बाटांत दोरयान जायती आमकां पीक फावो कर. पिडेस्तांक पेकोणीच हात लाय. प्रवास करतल्यांक राख आनी सांबाळ. मरून गेल्ल्यांक तांचे रास फावो कर आनी आमकां जिव्यांक बरी भलायकी दी. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराचे मसतीन आमकां कितें जाय ते वेळार बाबार्थान ओगेपणान मागुया. सर्वेस्परा देवा, तुवें आमकां कृपेन आपणावन उजवाडाची भुरगीं केलीं. तोडकोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बोगोर च्या स्वताच्या पोळसलान आम सदांच जियेशीं कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो दिवचे सभे पवित्र आत्मेच्या एकवटांत जियेता, रासवत चलयता सासनाच्या सासनाक. राजाच्या पुस्तका वेलें वाचप. एक दीस एलिशेव इमावसाक वेतालो. थंयसर एक नावस्ती बायल आसली. आपणागेर जेवणाक राव म्हूण तिणें तिका आग्रो केलो. उपरांत सोदांच थंयसरल्यान येता वेताना तांगेर तो जेवणाक रावतालो. तिणें आपल्या घोवाक म्हणलें, हो मनीस सोदांच आमगेर येता वेता. तो दुबाविणीन एक देवाचो भक्तिवंत मनीस. ताका आमी वयर पाटेर एक धाकटुलें कूड बांदुया आनी तातूंत एक बाज, एक मेज, एक खुर्ची आनी दिवो दवरुया. तो आमगेर येता तेन्ना ताका थंय रावून दी. एक दीस तो आयलो तेन्ना वयले कुडींत गेलो आनी थंय आड पडलो. ताणें आपल्या सेवकाक विचारलें, तिका आमी कितें करुया? गेहाजीन जबाब दिलो, तिच्या फुटक्या नशिबान तिका भुरगें बाळ ना आनी तिचो घोव जाणटो जाला. एलिजान ताका सांगलें, तिका आपय. सेवकान तिका आपयली आनी ती येवन दारासोरशी उबी रावली. ताणें म्हणलें, ह्याच दिसांनी फुडल्या वर्सा तुज्या हातान तूं एक भुरग्याक वेंगयतली. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदां काल वाकाणटल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदां काल वाकाणटल्या. म्हणुया. तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदां काल वाकाणटल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटलो. पिणकेचे पिणकेक तुजें विस्वाशीपण परगटलो. तुजो मोग सासनाक दोगता तसो
तीर केलाय म्हूण हांव जाणा जसो सोर तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय कोण करून दवरलाय. जबाब तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदां कावतल्या. तुजें नांव घेवन मुरगोटा ती पोरजा बागी तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान ती चलतेली. सर्वेस्परा दिसभर तुजे नांवाचेर आसतलो तांचो संतोष तुजे प्रमाणीकपणांत आसतले तांचे सूख. जबाब तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदां कावतल्या. तूंच ताची वडवीक ताचें बल तुजेच भलेपणान आमची शक्ती वाडत वेता. कित्याक सर्वेस्परूच आमची राखण करता. आमचो राजा आसा इस्रायलाच्या पवित्र देवाच्या हातांत. जबाब तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदां कावतल्या. भाग्यवन पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानाच्या समुयार जेजू क्रिस्तांत बुडोवन काडल्यांत. मुणगे ताच्या मरणांत आमकां बुडयल्यांत. हें तुमी नकळत. म्हणटच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा आमी फोंडान पुरलीं. ताच्या वांगडा आमी मरून गेल्या. कित्या पासत जसो बापाचे मोहिमेन क्रिस्ताक मरणांतलो नव्यान जिवन केलो तशेंच आमचें जिवीत सारकें नव्यान जावचें पासत. पूण जेजू बरोबर आमी मेल्या जाल्यार ताचे बरोबर आमी नव्यान जिवन जातल्या म्हूण आमी सोत मानता. कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जीवन जालो म्हणटच तो आनी कधीच मरचो ना म्हूण आमी जाणा. मरणाक ताचेर आनी कसलीच पदवी ना. तो मेलो तेन्ना तो पातकां खातीर एके पावटीन सारकोच मेलो आनी ताचें जिवीत आतां सगळेच देवा खातीर. तर तुमचे विशीं अशें समजात की तुमी पातकांक मेल्यांत आनी आतां जेजू क्रिस्ता सोवे देवा खातीरूच जियेतात. सर्वेस्पराचें उतर हें उद्गार. कालोखांतली काडून उजवाड देसांत तुमकां आपली नवलां किर्तूंक बापान आपोवन हाडल्यांत. निवडलोली कुल्ली राजकी यादनीक तुमी संस्कारलोली पोरजा देवा पोरजा तुमी. Soy sorbesporam, soy sorbesporam, soy sorbesporam, soy सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. मातवा परमणे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हजेवन आपल्या बापायचो वावयचो अदीक मोग करता तो म्हाका लायक न्हय. म्हजेवन आपल्या पुताचो ओदवेचो अदीक मोग करता तो म्हाका युक्त न्हय.
आपलो कुरीस घेवन म्हजी पाटलान येना तो म्हाका पुरतो न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो, आनी म्हजे पासो तो आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता, आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करता, तो प्रवाद्यांची मोसरी घेतलो, आनी एका प्रमाणीक मनशाक तो प्रमाणीक म्हूण स्वागत करता, तो प्रमाणीक मनशाची मोसरी घेतलो. ह्या रानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण तोंड उदकाचो एक पेलो लेगून करूं कोण पिवंक दीत जाल्यार ताका मोसरी मेळ्ळ्या बगर उरची ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. सोमयाचे शुभ वर्तमान. भाव भयणी पुरबायच्या भुरग्यांक माय बिलावड चिल्ड्रन, आमचो सांत कोण, आमचो आस्कारी कोण? व्हडल्यान व्हेरी गूड, सेंट फ्रांसीस झेवियर. मागीर सांकवाडे हा तो सांत कोण? सांकवाडे गोंयचो पूत सेंट जोसेफास. व्हेरी गूड. आतां आनी एक मान्यवन पाद आंगनेल हा तो वाटेर हा सांत जावपाचो. कितले जाणांक सांत जावंक जाय? आतूर काळात. हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू बिकम सेंट्स? रेज युअर हँड्स. हो, कितले जाणांक सांत जावपाक जाय? व्हेरी गुड, व्हेरी फ्यू सेंट्स. आय एम गोइंग टू शेअर, थँक यू, अ इन्सिडंट इन लायफ ऑफ वेनरेबल फादर आग्नेल आनी ताचे पेरंट्स. म्हाकाय ताची भोक्ती आहा फादर आग्नेलाची. Maria Sinfarosa आनी मिगेल आर्कांच ताची माय पाय हांगासर आवय बापूय दिसतात. ही तुमच्या जिवितांत शिकोवन घेयात. मारिया सिन्फरोसा मान्यवन पाद आंगल्याची आवय शेजारच्या भुरग्यांक एकठांय करताली आनी दोतोन शिकयताली. आनी ही दोतोनींत शिकयल्या उपरांत मान्यवन पाद आंगनेल जायते फावटी ह्या भुरग्यांक दोतोन शिकयतालो. भुरग्यान आयकात. जेन्ना मान्यवन पाद आंगनेल ताची माय पाय सांगता मिसाचे बेडीन वांटो घेतल्या उपरांत घरा येतालो तेन्ना आख्खो यात्निकान केल्लो सेरमांव तो सांगतालो. आनी त्या खातीर आवय बापायनो, द फर्स्ट लेसन वी कॅन ड्रॉ फ्रॉम दीस लायफ ऑफ दीस होली सेंटली पेरंट्स. Your first and foremost faith formators. With the eyes hangasur catechist ahant, they are going to assist them and assist you all in your responsibility to fulfill the obligation that Lord entrusted you with at the time of your marriage. जो तर आयज तुमकां देवान भुरगीं दिल्यांत, मारिया सिन्फरोसा भाशेन ह्या भुरग्यांक बाबार्थाचे वाटेन वाडुयात. You are the first faith formators of your parents, of your children. Parents केन्नाच हें विसरूं नाकात. आतां दुसरी वोस्त हांगासर कॅटेकिस्ट आहात. म्हजे लागीं तुमकां I cannot grant you reward. The gospel says कितें मोसरी दिवपाक जायना म्हाका तुमकां, कित्याक तुमचो फुकट भाव तो. पूण ही मोसरी ह्या संवसारांत तुमकां बाबार्थाची आकारणींत ह्या भुरग्यांक बाबार्थ वाडयता तेन्ना, शिकयता तेन्ना म्हजें फकत एकूच मागणें आनी सोंपोन ह्या चिकालेचे पवित्र सभेंत तुमच्या बऱ्या जिविता वरवीं जायतीं भाग्यवनपणाच्या आपोवणी आमकां मेळची. हांव सदांच मागतां आनी मागत रावतलों आनी मागत रावतां हांव. कित्याक आवय बापायनो आनी कॅटेकिस्तानो, ही आयज म्हजी आनी तुमची जबाबदारी आमच्या बाबार्थाच्या देखीन ही भुरगीं ह्या देवाच्या मोड्यांत ह्या पवित्र सभेंत ती वाडटा तेन्ना ती देवाच्या भिरांतीन मोगान वाडची. आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां खबर मेवता एलिशा. आतां एलिशा हो प्रवादी, एलिशा जेन्ना हो संवसार सोडून वेचो आसलो
ताणें एलिशा प्रवाद्या कडेन एक मागलें, गिव मी डबल पोर्शन ऑफ युअर स्पिरीट. तुज्या कडल्यान जें मोकळें म्हाका जाय तुजे कडेन आहा तें म्हाका दी. And God was so generous to grant him his desire. आनी आयज आमी पळयता हांगासर एलिशा आहा आनी ओस्तोरी एक गोराबो आहा. आतां एलिशा जेन्ना वेता ते वाटेंतल्यान ही बायल ही ओस्तोरी she was so sensitive to needs of this prophet. And she says, this is a man of God. हो जावन आसा देवाचो मनीस. How you can identify the traits of holy man? Simplicity and humility. दोन वस्तू, सादेपण आनी ल्हानविकाय. Revelation chapter 3 verse 20, प्रकाशित पुस्तक 3 अध्याय 20वी ओळ. हांव दाराच्या उमेर आसा आनी हांव दारार मारतां. जो कोण म्हाका दार उगडटा तातूंत हांव भितर सरतलों. आनी ही ओस्तोरी आपल्या गोंयकाराक सांगून ह्या भाग्यवंत मनशाक प्रवाद्याक आपल्या घरांत सुवात दिता, जागो दिता. आतां हांगासर हो गोराबो आहा तांकां भुरगें बाळना. द चायल्डलेस कापल. आनी हांगासर एलिशा प्रवादी सांगता तांकां, एलिशा तुमकां देव भुरगें दितलो. आवय बापायनो आनी कॅतेकिस्तानो, जेन्ना भुरगें देवान तुमकां दिल्लें आहा तुमच्या हातांत, ह्या भुरग्याची बाबार्थान वाड करात. दुसऱ्या वाचपांत द सॅक्रेमेंट ऑफ बॅप्टिझम. बाल्तीम. कोणाक उगड आसा तुमच्या बाल्तिमाचो? हाऊ मेनी ऑफ यू ऑल रिमेंबर द डेट ऑफ युअर बॅप्टिझम? कॅन यू रेज युअर हँड्स? कोण नको? बर्थडे जाणा तुमची? बर्थडे जाणा ज्यो? हां, एटलिस्ट यू रिमेंबर द्या बर्थडे? येस. म्हाका बाल्तीम दिलो 8 दिसांनी. फ्रॉम द हॉस्पिटल टू द चर्च. माय लायफ वॉज कॉन्सेक्रेटेड फ्रॉम द हॉस्पिटल टू द चर्च. हांव बरो नासलो असो न्हय, डायरेक्ट देवाविरीत आयज बाल्तिमाची कवर करता भाग्यवंत पावलो. आनी बाल्तीम म्हणल्यार कितें? द फर्स्ट सॅक्रेमेंट ऑफ इनिशिएशन. बाय इनिशिएटेड इन द कॅथलीक फेथ. आमकां बाबार्थाचें दार बाल्तिमान उक्तें जाता. आमच्या घरांत दार आहा ना भुरग्यानो? यू ऑल हॅव डोर्स न्हू? येस नो? मेन डोराक कितें आहा तुमच्या? कितें आहा? बेल आहा. व्हेरी गुड. बेल आहा. वेन यू रिंग द बेल, automatically the door will open. Yes or no? In baptism, God opens the door for us to grow in faith, to deepen our faith. And that was the first step of baptism, of the sacrament of baptism. We initiated the Catholic faith. म्हणल्यार आमकां बाबार्थान भितर काडटात. आतां हांगासर बाबार्थान भितर काडटना बाबायनो तुमी ह्या भुरग्याच्या बरोबर ही बाबार्थाची यात्रा करता. You all are accompanying your child in this journey of faith. आनी त्या खातीर आतां कॅतेकिस्तां ती तुमच्या बरोबर सांगात करतात ह्या भुरग्याक बाबार्थान वाडोवंक. आनी वॉट इज बॅप्टिझम? वी डाय टू आवर सिन एंड वी रायज टू न्यू लायफ. आमी आमच्या पातकाक मरता आनी नव्या जिविताक उठ्ठा. आतां शुभ वर्तमानांत Gospel of Matthew chapter 16 verse 24. Gospel of Matthew chapter 16 verse 24. कोणा म्हजो पाटलाव करून कशें आसत? लास्ट संडे I preached about the crucifix and the cross. ताणें सांगलें म्हजो पाटलाव करून कशें आसत? आपल्याकूच पाट करची आनी म्हजे पाटल्यान येवचें. आतां this gospel is the last missionary discourse given to the apostles. The last part of the gospel where Jesus instructs them. आनी ह्या इंस्ट्रक्शनांत म्हणटा डू नॉट एक्सपेक्ट एनी रिवॉर्ड. हांव तुमकां सांगतलो कॅतेकिस्तानो, कितेंच देवा कडल्यान मोसी रावूं नाकात. आवय बापायनो तुमी मोसी रावूं नाकात, कितेंच रावूं नाकात. घोडी जायते फावटी बी इन्सेंटीव कशें आमी सांगता भुरग्यांक, जायते आमी वाचयता. आयज शुभ वर्तमानांत जेसू म्हणटा विदाउट क्रॉस यू कॅनॉट बी अ फॉलोवर.
And late Pope Francis to say, without cross you cannot be disciple of Christ. आणि आयज जेजू सांगता म्हजो कुरीस उबारून म्हजे पाटल्यान येवपाक जाय. आनी त्या खातीर द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डिटॅच आवरसेल्व्स फ्रॉम दॅट बॉन्ड्स दॅट डिटर्स टू फॉलो क्रायस्ट. आतां आवय बापूय म्हणटात, लीव युअर पेरंट्स, कम फॉलो मी. हांगासर कोडे बापायनो तुमकां देवान एकूच भुरगें दिलां आहा आनी भुरग्याक सांगता म्हजो पाटलाव कोर, सरेंडर चायल्ड इन द हँड्स ऑफ गॉड. हें देव आमचे कडल्यान रावता. हांगासर सोंपयतना आयज सावन आमी उक्तावणीचे मीस दोतोनीचे आख्खें वरोस देवाच्या हातान घालुया. आमचे बरोबर देव आमचे बरोबर रावूं, सायबीण माय आमकां सांगात करून ह्या आख्ख्या वर्सा. आनी भुरग्यालो तुमी बाबार्थान वाडो. आनी आमचो आस्कारी भगवान फ्रांसीस शावेर आमचे पासत विनोती करूं. सगळीं बिरावया. सोत मानता देवाक, सर्त वेतार पापाक, सरकार पृथ्वीच्या रोसाराक आनी जेपेसा ताचे एकल्यास्पदाक आमच्या समयाक तो पवित्र आत्म्यावर विंग करबे समोलो आंकवार बरी थंय सरमलो. पोंसपता काळ तो कोस असले ताका कुर्सा सोडलो. तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो. तो मेल्याम देवलो. तिसरे दिसा मिलांतलो जिवन जालो. सरकार सोडलो. सर्त वेता ते पाच्या उसव्याक बसला. तिवट्यांच्या मिल्यांची म्हूण स्वीकारून केदलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, मोगतो सेक्तार, पातकांची मोगसणी, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बाबार्थान बरमाशीन बरो आमची कोर्सारी मागणी बाबा मुखार आमी दवरया. For the leaders of the church, that as they nurture the faith of the people entrusted to their care, they may remain rooted in the vine that is Jesus, keeping humility and holiness at the center of their vocation. Let us pray to the Lord. For political leaders, that they may serve the people with love and not with the authoritative attitude that comes with their assigned roles. Let us pray to the Lord. Your response? For the parents and elderly in our families, that as they raise the children in our households, may they guide them with Jesus' teachings. Let us pray for God's grace upon them. By wholeheartedly choosing their own vocations, catechists introduce Jesus to children through personal prayer that they may stay close to Jesus, and through the lessons that they teach during catechism that they may help children grow in faith. Let us ask the Lord to grant them grace. Abide in me. Let us all reflect on Jesus' words. Let us stay close to Jesus and be fruitful in all our vocations. Let us pray to the Lord. My dear children, pray for your parents. तुमच्या माय बाय खातीर माग ह्या वेळार.
Parents, pray for your children. Catechists, pray for your children. Children, pray for the catechists. We will help you all during this year in this journey of our faith, of your faith. आम्ही सगळीं एकामेकाच्या सांगाता in दोतोरच्या वर्सा ही वाट चलोवंक बाबार्थान मोगान आमी मागुया ह्या भुरग्यां पासत देवान जायती आपोणी चिकाली पवित्र सभेंत पाद्रीपणाक माद्रीपणाक मोडपा जिविताक आपोणी आमकां आपोणी फावो करूं आयज आमी नियाळ्ळां मानून पाद आंगल्याच्या माय पायच्या जिविता वयर ओदी करून ताची माय भुरग्यांक दोतोन शिकयताली बाबार्थान वाडोवंक ही जबाबदारी आमी ह्या वर्साक घेवंक ओदीक आमचें जिवीत बाबार्थाचें जावंक मागुया बाबा तुवें आमकां ही भुरगीं दिल्याय आयज सावन हें दोतोरचें वरोस आनी उक्तावणेचें मीस आमी सुरू करता ह्या आख्खें वरोस बापा तुज्या हातान हांव घालता ह्या भुरग्यांचेर तांच्या माय पायचेर कॅथेकिस्तांचेर हे पवित्र सभेचेर आशिर्वाद घाल एकामेकाच्या सांगाता हें वरोस बाबार्थान मोगान आमी वाडोवंक हें मागता मारीची विणेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं काय घेऊया C13 पेज नंबर 33 C13 Sonia,
म्हज्या बाबळू पुरबायच्या भुरग्यांनी आमचें बलिदान सत्वेदा देवपाक मानतो आसलें दिसा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमगे पवित्र शुभेच्छा रावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा देवा, तुज्या गुटा वरवीं तूं आमचें तारण करताय. देखून ह्या पवित्र देण्याक आपल्या कसली आमची सेवा आसा म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमची काळसां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्पवेदरा आनी सासणाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या समेवरवीं सोर काडून सोरताय आमकां दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमा मनशांची असोकतायेन दया करून ताणें आंकवारीक तावन सोडून घेतलो आनी कुर्साचें मरण सोंसून सासताय मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासताय जिवीत आमकां दिलें. देखून देवता आनी महादेवता, शिवासोना आनी पदव्यां बरोबर आनी सर्गीच्या सो दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्परा, कोरोस पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. देखून दोळा परींच्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे समेळ क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोस्ट मरण सोसूंक आप कुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणेन उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. ओ तुमी समेस घेयात आनी गायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवणातच ताणें काळस घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस घेयात आनी हातलीं पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळस, नव्या आनी सासणी कराचें रगत, पातकाचें बोगसाळें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उलासाक करात. बाबा अर्थ सगोट सुम्या तुझे मरण आमी समोर उरता आनी तूं परत येयसर तुझे पुनर्जीवन पण भरगोडटा. देखून सर्वेस्परा समेच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक
आमी तुका जिवीत आसूंडो आनी सोडूंची काल भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडीन रोगतान वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तावलेशे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोणी बापा, ते सिमियांव आदारी गोणी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जन्माच्या बोरवाशान उतरून गेल्यान त्या सगल्या आमच्या भावा भयणीचो उगडास कर. आमचे काकुदीन वतल्या समेस्तांक जे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ह्या मिसाची बेडीन वांटो घेतल्यांची आयज आपलो वाडदीस लग्नाचे वार्षिक वरस पाळटा. ह्या चिगाली पवित्र सभेंची येतल्या सगल्या बाळांची जल्मल्यान आवयच्या कुसल्या नातांची, भुरग्यांची, तोंडाट्यांची, पिडेस्तांची, शापाय शामायची, वावरा खातीर भायर हात, परदेसान घालपाक युरोपाक बोटीर हात, गोंया भायर हा, जगानी भुरगे बाळना, जगानी बेबती गाय हा, जगारान त्रीण हा, काजायतन प्रश्न आसा, वादळ एस ना नवें घर बांदतात. दोनी हांवें वरोस तुज्या हातान घालता. ह्या कॅतिकिस्तांचेर, दोतोनीच्या भुरग्यांचेर, फिरगोयच्या संस्थांचेर, एकी गोरब्याचेर, समुदायांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या गांवांत ह्या भुरग्यां मदलीं, तोंडाट्या मदलीं जायतीं आपोवणी पाद्रीपणाक, माद्रीपणाक, मोठफा जिविताक आपोवणी आमकां फावो कर. आमी दया करून मागता. अशें बागेन आंक वार देवाची मागीर सांगाती, बागेन से दिसा पोती, बागेन दोळमतो आनी सोर कळंत कमावल्यान त्या सगल्या सातां भोक्तां बरोबर बागेन सेवास, पाद्र पियो, माद्री बागेन मिगेल, काब्रिगेर राफायल, बाळकाजीन तेरेस, मातेरेसा बागेन आतून बागेन फोणसा, बागेन फ्रांसीस शावेर आमचो आस्कारी, बागेन इस्त्यो म्हजो आस्कारी, बागेन जॉन मारी बियानी बरोबर सासण्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी ताचे संगात तुका वाखाणूक आनी मोहीम मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगातान ताचे ताय पवित्र आत्मेच्या एकवटांत देवा सर्पवेदार बापा सर्मान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासनाक. आबा बायनो भुरगीं देवाची देणी आमकां एक एक भुरग्या बसत देवाक वाखाणुया दिन वाचुया. कॅतिकिस्तानो एक एक भुरगें देवान ह्या वर्सा दोतोनीच्या वर्गान तुमकां दिलां पळय तें देवाचें देणें तुमकां बाबार्थान भुरग्यांक वाडोवंक आनी ह्या गांवांत जायतीं आपोवणी पाद्रीपणाक, माद्रीपणाक आमकां मेळूंक जें शिकयल्या मागण्यांतल्यान हें वर्स दोतोनीचें आनी आमचें जिवीत घालून जें शिकयलें मागणें बापाक करुया. आमचे बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायस येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो हो दीस पोतो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कोल्यांक बक्षता तशें आमचीं पातकां बकोस आनी आमकां तारणेन पडूं नाका, वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वराज क्रिस्ताच्या येण्याक बोरभाशान ओतलेकतल्यांक आमकां चितार काकुतीन सोर पातकांतली सुतय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. क्रिस्ता धोरता म्हणले तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांत तुमकां येता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या वाटीस घाल आनी जे कशे वेळ तुका शांत दी आनी तूंच तिका भावार्थान सांबाळ. तुजो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. समेची शांती घाल तुमचे सवे आसूं. आसनाची शांती एकामेकाक वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या समे क्रिस्तमसार आमकां ती शेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं. सोम्या क्रिस्ता जिवे देवाच्या पुता बापाचे कशे पडणे पळय सहकारांच्या मोर नवरी संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. जे पवित्र सगल्या म्हज्या खोटेपणांतलो आनी सोर वायटांतलो म्हाका निबार. आसनाच्यो आज्ञा पाडूंक म्हाका आदार दी आनी सोशिलो वेगळो सरूंक केन्नाच निर्मू नाका.
असतो जिवो जेसू ताची वळख घेवपाक बाबार्थान वाडूंक मोगान जियोंक आमचे किरकोळ हुस्कोत काडसान येता. बाबार्थान जेजूक आमी शेवता तेतून सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या बऱ्या येवंक म्हाका फावना, पूण एक तोच मात उलय आनी म्हज्या अन्याक भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Gesù da te, amen.
मागता सगळ्या देव संदेशकारांनी आल्तारा मुखार उबी रावची. आपले हात पाठवून बासावणी करूया. मोगाला जेजू, ह्या दोतोनीच्या वर्सा म्हज्या हातान घातलोल्या दोतोनीच्या भुरग्यांक तुजे वळखीन वाडोवंक एक व्हड जबाबदारी म्हूण हांव वळखून घेतां. म्हजें सवें रिगून रावात. ही तुजी उतरां मनान दवरून पयले सुवातेर हांव तुकाच एकवटून रावून आनी उपरांत म्हज्या बरोबरच्या संदेशकारां आनी भुरग्यां सवें एकचारान जिवन संगताक तुज्या एकचारान हाडूंक हांव वावुरतलों. भुरग्यांक तुजे सवें आकारून हाडूंक म्हजी जबाबदारी पाळटना पयलो हांव म्हज्याच भावार्थाची आकारणी चालू दवरूंक फावो ते उपाय घेतली. बरे भाशेन आनी उमेदीन म्हजें पाठ तयार करून भुरग्यांक खोळायेन तुजे वळख दिवन तांकां तुज्या एकचारान हाडून तुकाच रिगून रावंक शिकयतली. म्हज्या जिविताचे बरे देखींतल्यान म्हज्या क्रिस्ती भावार्थाची गोवायकी म्हज्या जिवितान कुटुंबान समुदायान आनी दोतोनीच्या वर्गान दिवंक हांव वावुरतलों म्हूण हांव सोबे माजार तुका भास दितां. आमेन. सगळीं बिरावया. प्रार्थुया. सर्वेस्वरा, आमी भेटवली आनी शेवलेली देवीक बळी आमकां जिवान भरूं. ह्या वरवीं सदांच तुका प्रितीमोगान एकवटून सासणांक तोखता तसलो फोड आमी काडूं. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं मातशें बसुया. गेल्या आयतारा कलेक्शन जालां 33,200. तुमकां देवाचो आशिर्वाद बागेन फ्रांसाविराची मजतीन आमच्या आस्काराची मजतीन मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. येता तो आयतार 5 जुलय साद्या काळाचो 14वो आयतार 2 मिसां. पयले मीस सकाळीं 6:45 वाजता मांडावळ करूंक सान गाब्रियल समुदाय वॉटर टँक. दुसरे मीस 8:30 वाजता मांडावळ करूंक ऑल्ट सर्वस. पवित्र संस्काराची बोसोण बुधवार दिसा सकाळच्या 6:30 वाजता जातली. आयताराची ऑब्लिगेशन मीस सोनवारा इगोर्जीन सांजेच्या 6 वाजता इंग्लीश भाशेन. दर सोनवाराक ऑल्टर सर्वस मिटींग 5 वाजता. भुरग्यांनो मागता सगळीं आमी येवंक ह्या जमातींक 5 वाजता. आवय बापायनो भुरग्यांक धाडूंक आमी मागलां जायते आपोण्या बसत आनी ही आपोणी येतली जेन्ना आमच्या भुरग्यांक आमी ऑल्टर सर्वस मिटिंगेक आनी दर आयतारा चुकय नासता दोतोनीक धाडटल्यात. हेंच हांव तुमकां सांगता आनी मागता. जुलयाच्या म्हयन्यांत सुरू आमी करता पयल्या शुक्रारा तावन सांजेचे सकाळीं 7 वाजता मीस आनी सांजे आमची मागण्यांची जमात जातली. प्रेस सर्वीस जातली 6 ते 8 2 वरां. म्हणटकूच 6 वाजता तेर्स 6:15 प्रेज एंड वर्शीप.
6:30 ती 7:30 बो पवित्र संस्कारा मुखार मागणें आमच्या केरीत चिखलेच्या पवित्र सभेच्या कोर्सां पासत संवसाराच्या कोर्सां पासत मागतले आनी मिसाची भेटेंतल्यान ही मागण्याची जमात सोमतली. हांव रावतां सगळे आमी येवंक देवान दिल्ली ही संदी ओत्मीक जिवितान आमकां एक उपाय आमी तुमी येतले तुमी रावता आनी सगल्यांक आदी फुडेंच देव बरें करूं म्हणटा. बाबडो जेन्ना तुमचे म्हयन्याचें पयल्या म्हयन्याचो उगडास पयल्या तिसऱ्या वर्साचो मोडणाचो उगडास आसता 8 वाजता. सोमार ते ब्रेस्तार पासून 8 वाजता मीस आसतलें मीस आमी करतले. आमचे यात्निकी रावतलें घर जे आमचे रूम्स आहात कूड आहात ते रेनोवेट केल्ले आहात कित्याक ताची नासली रावंक तितलें सोंपेपण नासलें इल्लेशें आमी केल्लें आहा वावर. हो वावर कशे भाशेन आमी केला नवें सिलींग घातलां टायल्स घातल्या पेंटींग केलां पार्टिशन जावचें आहा आनी अदमास करून 3 लाख अर्दे स्पेस जाला. आमी मागता तुमकां तुमचो आदार ह्या वावरा खातीर आनी आदी फुडेंच तुमकां तुमी दिल्ल्या वावरा खातीर आनी आदारा खातीर देव बरें करूं म्हणटा. इगोर्जेंत सारून मारपाक कोणाची गरज आसा कोणी जरी तर आहा सारून मारूंक सोदता म्हाका येवन मेळचें. जुलयाच्या म्हयन्यांत हांव दाबोलीं कॉपेलांत सकाळीं 7 वाजता आयताराचें मीस जातलें. 5 तारखेर येता त्या आयतारा सगल्या दोतोनीच्या भुरग्यांक तांच्या मांय पायक या उदी करून आवय बापायक दोतोनीच्या भुरग्यांच्या मांय पायक जमात जातली 8:30 मीस जाल्या उपरांत. 5 तारखेर पॅरिश एसेंब्ली आहा सांजे 5 वाजता. तरणाट्यांक केरीत उलो 19 जुलय 8:30 ते 12 पर्यंत आमचें पॅरिश युथाक फॉर्मेशन जातलें. हांगासर यात्नीक आसतलो आमच्या सांगाता म्हणटकूच हांव रावतां पॅरिश 5 कावन्सिलर लागीं मागता तुमच्या तरणाट्यांक आवय बापायनो धाडूंक हें केरीत आमी सेशन दवरलां 19 जुलयाचे 8:30 ते 12 पर्यंत आमी रावता आनी ह्या तरणाट्यांक तुमी धाडटल्यात म्हणून. केरीत मिसां आसा 3 तारखेर 7 वाजता आग्नेला फेर्नांडीस पयल्या वर्साचो मोडणाचो उगडास. 3 तारखेर शुक्रार 7 वाजता आंतोनियो लुकास पयल्या वर्साचो मोडणाचो उगडास. डोनेशन दिलां कॉन्ट्रिब्युशन दिलां इगोर्जेक. एक बोर देखणारान 3,000 भेटयल्यात. एक बोर देखणार 3,000 भेटयल्यात. बागेन फ्रांस शावेराचे मसोतीन देवाचो आशिर्वाद ह्या बाबणाचेर मागता. 4 आनी 5 तारखेर 9 वाजता चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब जे शेत ती रोयतात आदार करूंक मागता कोणी जर तर येवंक सोदता आदार करूंक येता. पाल्स पोलियो इम्युनायझेशन प्रोग्राम आहा आयज पाल्स पोलियो बूथ आहा थंय 5 वर्सां जल्मल्यान ते 5 वर्सां मेरेन तुमच्या पोलियो बूथ आहा थंय ह्या भुरग्यांक पाल्स पोलियो घालूं येता. कोमुनिदाद चिकोलनाची कोळी करूंक मागता की येता त्या आयतार दिसा 10:30 वाजता सांफ्रांस शावेराचे हॉल आहा थंय जमात जातली तातूंत लागू जातली वांटो घेवंक मागता. Council for Social Justice and Peace the proposed FCRA Amendment Bill 2026 सिग्नेचर कॅम्पेन जातलो आमच्या गोंयच्या 2 प्रांतांत 5 तारखेर तावन. FCRA Amendment Bill हें आहा तें फाटीं घेवपाक आनी येता त्या आयज केरीत आमच्या गोंयच्या 2 प्रांतांत मागण्यांचो दीस आनी उपासो दीस देवाचो आदार मागचे खातीर आमी मागता रावता उपास आनी मागणें करतल्यात म्हूण सगळीं उबी रावया. सर्वीस पळो तुमची सवय आसो सोर पवित्रात्यो बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या शिकपाचेर भुरग्यांचेर कुटुंबाचेर देव संदेशकारांचेर इगोर्जा संस्थांचेर आनी आमचे पवित्र सभेचेर आनी तुम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं वचून याची क्रिस्त शांतीन मोगान धाडटा.
घेऊया F7 पेज नंबर 88 F7. Jesus,